नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. पैसे एक्सचेंज करपाक ज्येष्ठ नागरिकांक शेनवार आशिल्लो सवलतीचो दीस. मात बँकांनी पैशांचो उणाव, डिपॉझिटां जाली, एक्सचेंज ना. अजून 500च्यो नव्यो नोटी ना. आयतारा इफीचो उक्तावण सुवाळो. डायरेक्टर रमेश सिप्पी मुखेल सोयरो. 9 दिसांच्या महोत्सवात दक्षिण कोरियाच्या फिल्मांचे मुखेल आकर्षण. बीजेपी सरकारान जायकाचे बगलांट घाले, आपणाक भितर उडयलो, पूण पर्रीकारान दिगंबर कामती कांयच केले ना म्हण चर्चिल आलेमावाची टिका. आणि 7वी वर्सुकी गोवा रिव्हर मॅरेथॉन रेस 11 डिसेंबराक. भारतांतली टॉप 5 मॅरेथॉन सर्त म्हण गोवा मॅरेथॉन फामाद. पाचशे हजारांच्यो नोटी बंद करून 10 दीस जाले, पूण परिस्थिती अजून सुदारूंक ना. चडशा खासगी बँकांकडेन 100च्यो नोटीच नात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण SBI आनी ICICI सोडल्यार हेर बँकांकडेन पयसोच पावना. 500च्यो नोटी अजून गोंयांत पाविल्ल्यो नात. कांय लोक 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्यान पिकार जाल्यार कांय जाणांनी सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला. शेनवाराक गोंयच्या चडशा बँकांनी लोकांक पयशे एक्सचेंज करपाक मेळ्ळे ना. जे कोण 500 आनी 1000च्यो नोटी एक्सचेंज करपाक बँकांनी गेल्ले तांच्यो नोटी डिपॉझिट करून घेतल्यो, पूण एक्सचेंज केल्यो ना. शेनवारा फक्त ज्येष्ठ नागरिकांक खातीरच पयशे एक्सचेंज करपाची मेकळीक आसतली अशें सांगिल्लें, पूण नोटी सोंपिल्ल्यान तांची फावट फुकट गेली. आयचें बरें चल्लां, फिहात कांय ना, प्रॉब्लेम ना. पूण एकूच हांव कॅश येवन आयिल्लो न्ही हांगा, ते म्हाका एक्सचेंजीक पयशे मेळूना. म्हाका आज गरज आशिल्ली, म्हाका मेडिकलांत वचपाक जाय आशिल्लें आनी मेडिकल स्टोरान, पूण म्हाका ते पयशे मेळूना. एक्सचेंज म्हाका ते तरी पूण हांवें थंय दिले म्हणजे आनी पयशे घेतले थोडे. हांवें डेपोजीट केले, पूण लायनीक बी कांय ना. वातावरण बरें आशिल्लें, थंड आशिल्लें. ही जाली सहकारी बँकेतली परिस्थिती. आता बँक ऑफ इंडियाची स्थिती पळयात. हांव बँकेन आयिल्लो पयशे डिपॉझीट करपाक म्हजे मिसेसचे. ते कितें म्हणटाले, पयलीं लायनीक रावलो. पयलीं कोणें सांगलें ना ऑथॉरिटी लेटर जाय म्हणून. मागीर अर्दवर लायनीक पावता तो म्हणल्यार ऑथॉरिटी लेटर जाय. सो अर्दवर लायनीक रावून हांव आतां अशें कंडिशन आसा परते म्हाका घरा वचूंक जाय आनी मिसेसचे ऑथॉरिटी लेटर हाडूंक जाय. ही परिस्थिती. म्हणजे पयलींच जर ती नोटीस जर मारलेली, इन केस एनीबडी वॉन्ट्स टू डिपॉझीट मनी ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, तर पयलीं दे शूड हॅव बीन एन अरेंजमेंट मेड. तें कांय कळना आनी सगळे घुसपातात. हय 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 तरेच लायन आशिल्ली. कांय बँकांनी परिस्थिती बरी आशिल्ली, गर्दी उणी जाल्ली आनी सर्वीस बरी मेळिल्ल्यान गिरायकाय खोशी. म्हजें बरें जालें एकदम, जालें आमकां रोखडें आमकां दिलें, कसलेच त्रास जावना. आमी हय दोनी कामां पयशे व्हरपाकूय आयिल्ली आनी डिपॉझिटूय करूंक आयिल्ली, पूण आमकां कसलेच त्रास जावना. जालां तितलें बरेंच जालां. डिमॉनिटायझेशना उपरांत बँकांचेर ताण आयला. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण चडशा सहकारी आनी खाजगी बँकांनी पयशांचो उणाव आसलो. 100च्यो नोटी नाच, 2000च्यो नोटी घेवपाक लोक तयार ना. सुत्रां सांगतात चडशी कॅश SBI आनी ICICI कडेनच आसा, ताका लागून हेर बँकांक पयसो मेळना. 100च्यो नोटी उण्यो आनी 500च्यो अजून गोंयांत पाविल्ल्यो नात. हेर राज्यांनी परत एक्सचेंजीक लोक येतात म्हूण बोटाक इंक लावप सुरू केला. गोंयांत ती इंकय पाविल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. मोर पाखांचो शालू न्हेसून पणजी नटल्या आनी सेलेब्रिटीजांच्या येवकाराक रावल्या. आयतारा इफीचो उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जातलो. डायरेक्टर रमेश सिप्पी मुखेल सोयरो आसतलो. महोत्सव 9 दीस चलतलो. दक्षिण कोरियाची फिल्मां इफीची मुखेल आकर्षण आसतली. कोंकणी फिल्म के सरा सराय दाखयतले. बाहुबलीचो डायरेक्टर SS राजामौली समारोप सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो आसतलो. आयतारा श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात आयोजित केल्ल्या एका रंगारंगाळ सुवाळ्याक 47वो इफी म्हळ्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया उक्तावण सुवाळो जातलो. शोलेचो डायरेक्टर रमेश सिप्पी उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरो जाल्यार बाहुबलीचो डायरेक्टर SS राजामौली समारोपाक सुवाळ्याक मुखेल सोयरो आसतलो. कोंकणी फिल्म के सेरा सेरा आनी मराठी फिल्म सैराट इफीक दाखयतले.
दक्षिण कोरियाची फिल्मां अंदूचे इफीक खाशेलपण आसतले. दक्षिण कोरियाचे फिल्म मेकर एम क्वांटीक लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड स्वीकारतले. गायक SP बालसुब्रमण्यम सेंटनरी अवॉर्ड दितले. It's a selection of films from around nearly 300 films from 90 countries, which cover a mix of distinctive and variegated storylines from several nations, and it will be a real delight for all the film delegates who have registered for the festival to have a glimpse of the best of world cinema this year, and also the best of Indian cinema this year in the Indian Panorama section. The legendary Korean filmmaker Im Kwon-taek is being honored with the Centenary Film Personality, with the Lifetime Achievement Award of the Year. As far as the Centenary Film Personality of the Year is concerned, this year we have decided to honor Shri SP Balasubramaniam, who's completing 5 decades in the industry this year, and he is exceptional, and we are honoring him in recognition of his exceptional journey in Indian cinema as a singer, actor, and producer. He has been one of the most prolific singers of the country, with more than over 40,000 song recordings in multiple languages. 2019 मेरेन इफी खातीर परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातले अशें एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे CEO अमय अभयंकरान सांगले. Regarding the permanent facility for the International Film Festival, you see, we are looking at several models around the world to see how we can build this permanent infrastructure, because this is going to be a project with a tentative investment of about 1,000 to 1,500 crore rupees. So therefore, we need to study models around the world. You have models which are convention centers based in the United States. You have a European model. You have Chinese models. We need to see a model which is more suited to us, which is scalable, which is flexible. That's presently under study. But we are committed to, land is available, land is already in our possession. The model has to be fine-tuned. So there is a adequate amount of research going into that. And we are committed to building a permanent venue by 2019. इतले मजगती उक्तावण सुवाळ्या दिसा कला अकादमीन आफ्टर इमेज हो पॉलिश पेंटर व्लादिस्को झेमेस्की ह्या पेंटराच्या जिवनाचेर आधारीत जीवनपट दाखयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार. घेऊया एक ब्रेक.